कॅसिनोच्या विशयावयल्यान गोंय सरकार आनी पणजे महापालिकेमदीं पेटला। जो मेरेन मांडवी न्हंयतले कॅसिनो दुसरे कडेन व्हरानात तो मेरेन नूतनीकरण केल्ले कॅसिनोचे वेपार परवाने फाटीं घेवपाक महापालिकेन न्हयकार दिला। पूण फकत 2च कॅसिनो बोटी दुसरे कडेन व्हरपाचो सरकारचो विचार आसा आनी हेर बाकीचे कॅसिनो मोपा गेमिंग झोनांत व्हरपाची वाट पळोवची पडटली। 2 कॅसिनो बोटी पणजे सावन मातश्यो पयस व्हरपाक बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो राजी जाल्लो। तशेंच कॅसिनोंच्या वेपार परवान्यांच्या नूतनीकरणाक न्हयकार दिवपाच्या निर्णयाचेर पालिकेन विचार करचो अशेंय ताणें मागिल्लें। पूण महापौर उदय मडकयकार म्हणटा सगळेच कॅसिनो दुसरे कडेन व्हरात। कित्याक तर पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात कॅसिनो बोटी दुसरे कडेन व्हरपाचें आपलें आश्वासन पुराय करपाक सोदता। गळिल्ले तेल उखलपी बोटीच्या उक्तावणा वेळार तांचे मदीं हे शाब्दीक झूज रंगले। पळयात। तेजे हे सायडीनसून लागतले आगवाद मेन बेयान लागना थिंगासोर चॅनल तेका स्वेलिंग व्हडले वेव जाते टू रिकन्सिडर दॅट डिसिजन लिसन टू मी दे आर ऑल्सो एग्रीड वाय बिकॉज दे आर सेइंग दॅट इतल्यो वेसल हिंगा घातल्या तर तुम्ही शिफ्ट करा ते सायडीन थोडे ते सायडीन वचो न्ही ताजें रिकन्सिडर केलें ना डिसिजन पत्तले ते आमकां तुमी सांगला अशें कॅसिनो आमकां बंद करून सांगून आमी हांगाच्या वरती शिफ्ट करा हांगाची ऑफिसां आसा ती तुमी शिफ्ट करा पूण हे हांगाचो एंट्री जो हांगाचो एंट्री पॉयंट आसा तो डिसिजन रिकन्सिडर करताले वा ना इतलें सांग वय वा ना ना सांगले तुका ना मायकल बाब तुज्या फुड्यान ना सांगले थँक्यू। मायकल 2 कॅसिनो आग्वादाच्या दर्यांत बेती लागसार व्हरपाक सोदता आनी मोपा विमानतळाचें काम चालू जाल्या उपरांत बाकीचे कॅसिनो मोपा व्हरपाचो ताचो विचार आसा। मोपा गेमिंग झोन करपा खातीर प्रस्तावय आसा। To start anything, Mopa Airport work has to start. Supreme Court has stopped the work due to various reasons. Once the work starts, the government can start thinking in the Mopa Planning and Development Authority area, which is on the way to the airport, next to the airport, adjacent to the airport, to declare some area from there as a gaming zone and give it to all these 6 ship owners on lease. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।